ब्रिफींग म्हणजे अशें आमी एक 2 दीस जे आमी केला तेच तुमकां एक समरी सांगता. कालच्या दिसान आमी हें स्टार्ट केल्लें एक व्हेरिफिकेशन ड्रायव्ह वचून कालच्या दिसा आमी अंजुनच्या एरियान तशेंच डांगी कॉलनी हांगा विजिट्स करून 5 प्रमायसीस आमी बंद केल्ले कालच्या दिसा. 2 बिर्याणी युनिट्स तसोच एक स्ट्रीट फूड युनिट जे अंजुना ऑपरेट जाताले ते आनी एक होलसेल युनिट डांगी कॉलनीनसान ज्या जाग्यार सान खूब बारीक बारीक शॉपांनी सप्लाय जाताले विदावट लेबल. त्या जाग्यार आमकां थोडो मालूय मेवलो, स्विट्सूय मेवले अरावंड 75 kg तेवूय आमी डिस्ट्रॉय केल्ले. तशेंच आयच्या दिसा आमी परते येवन आमी तीच अंजुनची एरिया कवर केली आनी आयच्याय दिसा आमी एक 3 युनिट बंद केल्या आनी जे फाटीं युनिट केल्ले तांकां रिविजीट केल्या आनी व्हेरीफाय केला कंप्लायन्स आसा कशें कितें तेंचें कंडिशन आसा तेवूय आमी पळोवन जें आसा तें हें केलां. आनी आतां अलंकार एरियान आमी आयिल्ले जे आमी फाटल्या दिसांनी कंटिन्युअसली मॉनिटर करता ते पळोवंक आयिल्ले. 7 दीस हांगा अलंकारा कडेन जो पळय बुरशेपणां आशिल्ली आमी थोडे आउटलेट्स हांगा बंद केल्ले फास्ट फूड आनी ताजो एक आमी परत एक आमी एक हें घेवपा आयले की ताणें शेड्यूल 4 मेनटेन केला काय ना म्हणून. आनी हातूंतल्यान आमी पळोवन जालें की मॅक्झिमम लोकांनी तो मेनटेन केला. म्हणजे 2 जे लोक आशिल्ले 2 आउटलेट्स आशिल्ले, एक आशिल्ले जायका आनी दुसरो बॉबी, हे दोगांनी तेजे शेड्यूल 4चे जे पळय कंप्लाय करपाक जाय ते ताजो मेनटेन करूंक ना सॅनिटेशन पॉयंट ऑफ व्यू. आनी तातूंत खूब आमकां अश्यो निटी निवडून आयल्यो की जेचे कडेन ताणें नजरअंदाज केल्ले आसा. सो डेजिग्नेटेड ऑफिसराच्या अंडर इज पावर ताणें दोनूय प्रिमायसांक एकट्याक 8,000 आनी एकट्याक 10,000चे कंपाउंडींग केल्लें आसा. हेजी पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायन्स ऑफ शेड्यूल 4. हे दोगां कडेन आमी कंप्लायन्स आमी हे फायन भरून घेतले आनी येणारे विथीन 48 hours बोथ प्रिमायसीस वील बी रिविजिटेड फॉर व्हेरिफिकेशन ऑफ दॅट कंप्लायन्स. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.